सी काल एक इन्सिडंट घडलो। आमी पळयलां की सद्या इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान गोंयान SIR चालू केला आणि 4 तारखेच्यान पुराय गोंयभर BLO जे आसा ते एन्युमरेशन फॉर्म प्रत्येक वोटराक डिस्ट्रीब्युशनाचे काम चालू जालें। आता काल राती एक व्हिडिओ व्हायरल जालो, ऑडियो कॉन्वर्सेशन बिटवीन द डेप्युटी कलेक्टर आणि एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हांचो एक ऑडियो व्हायरल जालो। त्या ऑडियोन स्पष्ट कळून येता की डेप्युटी कलेक्टर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरचेर प्रेशर घालता की जो AE जो इनचार्ज ऑफ थिवी सबस्टेशन 228 kVA जे सबस्टेशन हा जे पुराय नॉर्थ गोवान जी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय जाता त्या सबस्टेशनाच्या AE पुलीस धाडून ह्या लोकांनी उबारलो। आता मी कलेक्टराक जेन्ना वचून विचारलें की बाबा डेप्युटी कलेक्टर हे तुजे ऑफिसर, हाणें खंयच्या कायद्या अनुसार अंडर वीच BNS एक्ट ताणें ताका उबारलो, जाल्यार ही टोल्ड अस की ना SIR चालू आहा आणि जे कित्याक हो जो ऑफिसर आहा ताका कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचो बूथ नंबर 21 आणि बूथ नंबर 30 चो सुपरवायझर तो आसा फॉर द BLO। जे BLO वचून फॉर्मां कलेक्ट करता तांचे सुपरविजन करपाचें काम ह्या ऑफिसराचें। आता प्रश्न असो आसा की तो सांगता की अंडर पीपल्स एक्ट, पीपल्स रिप्रेझेंटेशन एक्ट आपूण म्हणतो ताका प्रोविजना अंडर उबारलो। म्हजो प्रश्न ताका आशिल्लो की तुवें उबारलो जाल्यार ऑन ड्युटी आसतना कित्याक उबारलो? जेन्ना 8:30 वरांचेर रातच्या 10 वरांचेर ताका उबारलो, 10 वरांचेर जेन्ना तो ड्युटीर आशिल्लो तेन्ना कित्याक तुमी ताका उबारलो? जर तर तो तुमकां रिस्पॉन्ड करना आशिल्लो किंवा ही हॅज नॉट कम, यू गो ड्युरिंग डे आवर्स वेन ही इज ऑफ ड्युटी। एक ऑफिसर ऑन ड्युटी आसा विच इज अ एसेंशियल सर्वीस। प्लीज अंडरस्टँड, इलेक्ट्रिसिटी इज एन एसेंशियल सर्वीस। हॉस्पिटलां, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां, नॉर्थ गोवान जितली हॉस्पिटलां आहा, जितले ICU आहा, जितले व्हेंटिलेटर आहा, ते सगळे इलेक्ट्रिसिटीचेर डिपेंडंट आहा आणि असल्या क्रिटिकल एसेंशियल सर्विसीचे तुम्ही ऑफिसराकूच उबारता। अरे ह्या प्रमोद सावंताचे सरकार आज लॉ अँड ऑर्डर टोटल कोलॅप्स जाला। आज पुलीस सेफ ना। आम्ही मडगांव पहिले की आज पुलीस वर्दी घालता आणि गुंडा जाता। थंय एका मनशाक मारलो तो बाबडो इज बॅटलिंग फॉर हिज लायफ। दुसरे आमी पळयता पुलीस स्टेशनाच्या भायर झगड्यो। कलंगूट आमी पळयले की हे भायले कोण ते टुरिस्ट येता तांकां हांगा गुंडा मारता। म्हापश्यां चोरी जाता, दिन दहाडे चोर डेकोयती घालून चल्ले, कांयच ना। दोनापावला एक फामाद इंडस्ट्रियलाचे घरात चोरी जाता, अजूनही चोर मेळना। पूण हेच पुलीस एक ऑफिसर, प्रामाणिक ऑफिसर जो काम करता प्रामाणिकपणे ताका पुलीस वतान उबारता। अरे प्रमोद सावंताक हांव सांगपाक सोदतां की तो फक्त फटींग आश्वासनां दिता गोंयकारांक, तुझे पुलीस डिपार्टमेंटाक लाय ते चोरांक धरपाक। आमकां सांगला की आमी जे कोण आता हातून जे एसेंशियल सर्विसाचे जे गॅजेटेड ऑफिसर पळय जे इन्वॉल्व आसा तांकां ताणें सांगलां की आपूण ते मॅक्झिमम रिलीव करता। ताका हांवें सांगलां तूं बाकीचे डिपार्टमेंट जे एसेंशियल सर्विसीस ना तसल्या ऑफिसरांक तूं घाल। ते इलेक्ट्रिसिटीचे बीन कित्याक घालता तूं? इलेक्ट्रिसिटी गेली जाल्यार दे आर ऑलवेज ऑन हाय अलर्ट मरे। सो आय थिंक ही हॅज टोल्ड अस की ही वील लूक इनटू इट। तो आता थंय आपली टीम घेवन बशिल्लो आनी तुमकां मिडिया जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो आहा तुमकांच ताणें भितर सोडूना। हाजे वयल्यान म्हाका दिसता की हें सरकार, ह्या सरकाराचें एडमिनिस्ट्रेशन हें आज तुमकांय भिला आनी ह्या जनतेक भिला। जे ही वागणूक सद्या चल्ल्या म्हाका खात्री आहा की गोंयकार ह्या फावट ह्या करप्ट BJPच्या सरकाराक सामके परमनंटली घरा धाडटले। काल आमी पळयलें कलंगुटा एक आमदार जो खंयच्या पार्टीन निवडून आयिल्लो तो आज थंय वता, वॉशिंग मशिनान साफ जाता आनी सांगता की हें SIR हें सगळें करपाक म्हणटा काँग्रेस कारणीभूत। अरे ताका इतलेंय खबर ना की 2002 SIR मनोहर पर्रीकर आसतना जाल्लें। पणजेन 1200 मतां डिलीट केल्ली, तेंय रिकॉर्ड भायर घालतलो। म्हाका दिसता असले इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट लोकां मुखार करचे न्ही, लोकांक मिसगायड करचे न्ही। आनी हांव मायकल लोबो कडेन रिक्वेस्ट करता की तूं पक्षा कडेन गद्दारी करून गेलो,
तू कलंगूटच्या जनतेकडे तुवें विश्वासघात केलो. तू असली इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट करनाका. काँग्रेस पार्टीक तू ब्लेम करनाका. तुका खबर आशिल्लें की तू जिखचो ना म्हणून तू काँग्रेस पार्टीन आयलो आनी तुवें थंय जिखलो, लोकांचो विश्वासघात केलो. सो गोंयच्या जनतेक मिसगायड करूं नाका. पयलीं फॅक्ट चेक कर. कोण आशिल्लो SIR करपाक लास्ट टायम? कोणे 1200 मतां पणजेच्यान डिलीट केली? कापासदार जाल्यार सांग मरे. मनोहर पर्रीकरान डिलीट केल्ली पणजे. वो लोकांचो मॅन्डेट घेवन त्या सायडीन गेला आनी वो काँग्रेसीक ब्लेम करता. सो म्हाका दिसता आज कालची जी घटना जाली, दिस इज व्हेरी सॅड की आज एक गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक पुलिसाचो वापर करता आनी उबारून व्हरता. म्हाका दिसता पुलीस खंय तरी आज हातून फसल्या. हो प्रमोद सावंत इज कंपेलिंग द पुलीस डिपार्टमेंट की वर्दीन तांकां तो गुंडा करपाक सोदता. म्हाका दिसता खंय तरी बंद जावपाक जाय. गोंयच्या जनते मुखार हें येवपाक जाय. ड्रग्स येता थंय लाय. हे एक्सायजाचे पळय त्यो फेक 29 नंबर प्लेटी मेळ्ळ्यो, 2 ट्रक जप्त जाले, ताज्या फाटल्यान लाय. तुम्ही आज प्रामाणिक ऑफिसर जे एसेन्शियल सर्विसीन आहा तांच्याच फाटल्यान लागता. सो आय थिंक दीस शोज that there is a total collapse of the administration. The collector has promised us. He told me that immediately he spoke to the CE. आता एका AE जर कॉर्पोरेट जायना, अरे ताज्या वयलो ऑफिसर आहा, तुम्ही ई कडे उलया. ई ऐकना, तुम्ही CE कडे उलया. सांगा बरं ते रिप्लेस कर म्हणून. सो वी हॅव डिमांडेड की जे ऑफिसर स्पेशली एसेन्शियल सर्विसाचेर जे आहा गॅजेटेड ऑफिसर तांकां रिलीव कर इमिजिएटली. कित्याक फाल्यां तूं SIRच्या नांवान तूं गोंयचें घट्टण करतलो, गोंयकारांक मारून उडयतलो. अरे फाल्यां GMC आहा, फाल्यां हॉस्पिटलां आहा, दोन्ही डिस्ट्रिक्टाची मेजर हॉस्पिटलां आहा, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन हेल्थ सेंटर आहा. फाल्यांचे एसेन्शियल लोक म्हणजे हाजो अर्थ फाल्यां एक डॉक्टर जर ऑन ड्युटी आहा आनी ताका आनी सुपरवायझर म्हणून घातलो आनी तो जर तर येना तर पुलीस धाडून हे दोतोरांक उबारतले, एक सर्जनांक उबारतले. फाल्यां एक पुलीस एक SP जर घातलो आनी एज अ SIRच्या ड्युटीक घातलो आनी SP जर तर रिपोर्ट जायना म्हणजे हाजो अर्थ हे कलेक्टर SPकूच उबारून व्हरतले. व्हॉट इज गोईंग ऑन? वेर इज द पावर मिनिस्टर? अभ्यास कसलो अभ्यास करता? हाजेर अभ्यास कर. तुज्या ऑफिसरांक उबारून व्हेले आनी तूं थंय न्हिदला. तूं एसेंब्लीन पळय न्हिदता तसो तूं आज थंय न्हिदला आसतलो. म्हाजे दोळे उगडे कर, ड्रॉप्स बीच घाल दोळ्यान. आनी तुज्या ऑफिसराक पळय अशें ऑन ड्युटी आसतले प्रमोद सावंत उबारून व्हरता. वच आनी विचार प्रमोद सावंताक तुजे कडेन कापासदार जाल्या नाल्यार आमी येता तुजे बरोबर. म्हाका दिसता काल जी घटना घडली हाज्या वयल्यान आज सिद्ध जाला की आज गोंयकार गोंयान सुरक्षीत नाशिल्ले. आज गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज, गव्हर्मेंट स्टाफ जे बाबडे प्रामाणिकपणे काम करता तेही आज या प्रमोद सावंताच्या सरकारान सुरक्षीत ना.